बुधवारा शिक्षा समागम 2026 ही कार्यावळ जाली। हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार, संचालक शैलेश झिंगडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। AI आणि नवे तंत्रगिन्यान शिक्षकांनी भय दवरिनासतना ते आपणावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें। तशेंच सुरवातीक गोंयांत NEP शिक्षणीक धोरण चालीक लावपाक विरोध केल्लो, पूण शिक्षण क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांनी NEPक मोठो तेंको दिलो। ते खातीर गोंयच्या कार्याची केंद्र सरकारानूय दखल घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। 35 वर्षाच्या उपरांत जेन्ना ह्या देशात एड्युकेशन पॉलिसी बदलपाची ठरयली, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 2014 हो विचार दवरलो आणि 2020 म्हणजे तेजेर तब्बल 6 वर्सां लागली की कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप। कारण आमी पळयताले की गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे गेली 40 वर्सां तेच एड्युकेशन आमी नवीन जनरेशनाक दीत आशिल्ले। ऑल्दो द टेक्नॉलॉजी कंप्लिटली बदललेली, बट एड्युकेशन सिस्टम तीच आशिल्ली, बुक्सूय तेच आशिल्ले, सगळें तेच आशिल्लें, आमी बदलपाकूय पळयनाशिल्ले। बट थोडे जाण बदलता आसतना सुद्दां ही कित्याक बदलची हाका विरोध करपाकूय फुडें आयले। बट एक बरी गजाल की गोंयांत यू आर द एड्युकेशन लिडर्स, तांच्यांनी स्ट्रॉंगली सपोर्ट केलो आमच्या SCRT एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आणि तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केली आणि ताचे बरे रिजल्ट आज आमकां पळोवपाक मेळटा। गेली 6 वर्सां वी आर लिडिंग इन द कंट्री आणि प्रत्येक फावटी सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्ट्री किंवा बाकीचे सगळे ते एप्रिशिएट करता। बरेचशे फावटी आमकां एकदां म्हणजे थोड्या जाणांक भंय दिसता की टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करतली काय कितें। म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयल्या उपरांत खूब जाण म्हणटा की आमचो जॉब गेलो, किंवा खूब जाणांतलो वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान जॉब वचूय शकता ना म्हणना, बट टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करूंक शकना। टेक्नॉलॉजी टिचराक अपग्रेड करपाक शकता। 28 ऑगस्टा सावन गोंयांत कोयर वेवस्थापनाची शिस्तबद्ध आणि संघटीत पद्दत सुरू जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान जाहीर केलें। तशेंच नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाशा, कांय निदर्शनां आनी फ्री उमर खाली अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हुस्को उक्तायला। इन फ्युचर फॉर द वेस्ट म्हणजे आता त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले। इन फ्युचर गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसिंग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट आसूं शकता। पयरचें आंदोलन पळयल्या उपरांत नीटाचें डेफिनेटली आंदोलन करचें ताका अधिकार आसा। नीट आंदोलन करप किंवा नीटा खातीर एखादो जालो आसा तांचो अधिकार आसा, स्टुडंट्स म्हणून करपाकूय जाय, हांव नाय म्हणचो ना। बट त्या नीटाच्या आंदोलनान ही ज्या पद्दतीची कृत्यां आणि ज्या पद्दतीचे विचार, ज्या पद्दतीची लँग्वेज ही जी विचारली ती आयच्या विद्यार्थ्याची आसूं शकना। हय, आंदोलनां हाज्या पयलीं कितलीशीच जाल्यार आसतली। तुमी तुमच्या स्टुडंट्स लायफान म्हणजे बी द कोणी प्रायम मिनिस्टर आसूं नी, कोणी एड्युकेशन मिनिस्टर आसूं नी, म्हणजे सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची आंदोलनां केल्या आसतली, पळयल्या आसतली, बट इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून आपल्या विचाराची पातळी केन्ना कोणी खालोवंक ना आसतली। म्हणून आमकां विचार करपाक जाय की वाय दीस इज हॅपनिंग। अरे सगळें बरें आसा, मागीर तो उमर खलीत कोण तर जेका सोडे म्हणून अरे नीट पेपराचे हा ताचो राजीनामो मागलो। तुम्ही शिक्षण मंत्र्याचो बरो आसा, हांव ना म्हणना, त्यांनी बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेशन इंटरेस्ट धर्मेंद्र प्रधानजी एड्युकेशन मिनिस्टर हॅड गिवन द रेजिग्नेशन्स। डेफिनेटली ही हॅज गिवन द रेजिग्नेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। बट उमर खलीत कोण? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।